আমি একটাই চাওয়া সুখী আমি লাগি চয়া দুনিয়া দেবক পাকানুয়া অনুদমসম লাকাজয়া 나로나두 걸어도니야 집이다두 소루도니야 암가불경 두바가고 두자라잔 모rum을 바보 나로나두 걸어도니야 집이다두 소루도니야 암가불경 두바가고 두자라잔 모rum을 바보 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशूची कृपा दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां फिलोमेना मास्कारेनीस हिच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचो आमी उगडास करता. तशेंच आनीक इंतेसांव आसा भेटयलां सोंपून गेल्ल्या फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस हाचे पासत हांकां दोगांकूय सासणाचें जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायलां क्लोई फुर्तादो आपल्याचो जल्माचो दीस पाळटा ताचे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच पियो डिसिल्वा हांणी आपल्याची बरी भलायकी पासत मागूंक लायलां आनी हेर सगल्या दुसऱ्यां पासत आमी मागूंक मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो आयचें देवाचें उतर आमकां आमच्या कोश्टां आडकुळींनी त्रासांनी आमी तळमळटाव वेताव तेन्ना देवाचेर पातयेवन जिवंक देवाक आमच्या जिवितांत सगलो जागो दिवंक सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या चिंतनान सगल्यांनी आमी हे भाशेन देवाक आमी पयलो जागो दिवंक आमकां वस्कायता. तर असलें मन आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागता आसतना साबार पावटी आमी देवाक आमच्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिवंक ना. सगल्या मनान काळजान आत्म्यान देवाचो आमी मोग करूंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पुरिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. God
आयज पवित्र सभा बागेवन चार्ल्स वांगा आनी सांगाती हांचो सेवा धर्मीक उगडास करता, तांचें समर्पण करता, तांचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग. बापा, रोस आस्याचें रोगोत क्रिस्ती बावाट्याचें बीज जावन तुजे जाणवायेन तुवें निर्मिलें. बागेवन चार्ल्साच्या आनी ताच्या सांगात्याच्या रोगतान भिजयलोलें आफ्रिकेंतलें तुजे पवित्र सभेचें शेत फळां बरीत जावंक आनी ओंदोण पीक दिवंक. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणां. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. राफाएलान तोदनाट्या तोबियासाक म्हणलें, भावा, आज रातीक रागवेलागेर वस्ती करुया. तो आमचो सोयरो. सारा नांवाची ताका एक धूव आसा. एकबाताना गांवांत भितर पावतोच तोबियासान म्हणलें, आजारियास भावा, आमच्या भावा रागवेलागेर म्हाका व्हर. आनी ताणें रोखडीच रागवेलाच्या घराची वाट धरली. तो भायर दारवट्याशी बसून आसलो. तांणी ताका पयलो सालाम केलो. ताणें तांकां सालाम केलो आनी घरांत हाडले. रागवेलान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो मारलो आनी ताणें आनी ताचे बायलेन येदानान तांकां बरें जेवण करूंक दिलें. आपले हात धुवन ते जेवणाक बसले. तेन्ना तोबियासान राफाएलाक म्हणलें, आजारियास भावा, साराक म्हजे भयणीक म्हजी पोतीन करूंक तूं रागवेला कडेन मागशी. रागवेलाक तीं उतरां समजलीं आनी ताणें तरणाट्याक म्हणलें, बरें जेव आनी पिये आनी कुशलकायेन ही सांस काड. तुजे भायर म्हज्या भावा आनी कोणाक सारा म्हजी धूव मेळची ना आनी कोणाक तिचेर हक्क ना. आनी म्हजे वाटेन जाल्यार आनी कोणाचीच पोतीन तिका करूंक म्हाका सोदत्या ना, कित्याक तूं तिचो लागशिल्लो सोयरो. पूण पुता म्हज्या, हांवें तुका उक्तेपणी कितें सांगचें आसा. आमच्या सोयऱ्यां मदें तिका न्हवरो सोदूंक 7 फावटी हांव वावुरलो, पूण एक एकलो पयलेच राती तिचे सुरशी गेलो तेन्ना मेलो. पूण आतां पुता, तूं जेव आनी पिये. सोर्वेस्पोर तुका आपली मजत आनी शांती दितलो. तोबियासान म्हणलें, म्हजे विशीं तुवें निर्णय घेतल्या बगर हांव कांयच खावचो ना आनी पियोचो ना. रागवेलान असो जबाब दिलो, बरें तर, मोइसेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें हांव तिका तुजे आदीन करतां. स्वर्गाच्यान ती तुजी देखून तुजे भयणीक तुज्या हातान हांव घालतां. हे घोडयेक तांव तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण. आज तावन सदां काळ तिका तुजे आदीन केल्या. म्हज्या पुता, सोर्गीचो सर्वेस्पोर आज राती तुमकां पावूं आनी आपली मजत आनी शांती तुमकां दिवं. रागवेलान सारा आपले धुवेक आपयली आनी तिच्या हाताक धरून तिका तोबियासाचे स्वाधीन केली. अशें म्हणून हांव तिका तुज्या हातान घालतां. मोइसेसाच्या पुस्तकांतले कायदे आनी नेम तिका तुजे पोतीन कशी तुका दिता. घे तिका आनी बऱ्या मनान तुज्या बापायच्या घरा तिका व्हर.
सर्गींचो देव सलामती आनी शांतीन तुमकां घरा पावं. उपरांत तिचे आवयक पळोवन ताणें तिका एक कागद हाडूंक लायले. मोइसेसाच्या समृद्धींतल्या नेमा प्रमाणे ताणें आपले धुवेक तोबायसाची पोतीन करून दिली आनी ती कबलात ताणें बरोवन काडली. उपरांत ती जेवणाक बसली. मागीर तांकां न्हिदपाक कुडान पावून साराचो आवय बापूय भायर सरलो आनी ताणें दार धांपलें. तोबियासान साराक म्हणलें, म्हजे भयणी, उठ, आमची काकूत कर म्हूण आनी आमकां राख म्हूण आमी दोगांय सर्वेस्पराक प्रार्थना करुया. ती उठली आनी ती दोगांय मागणें करूंक लागलीं. आनी ताणें अशें सुरू केलें. मोहिमा तुका आमच्या पुर्वजांच्या देवा, सासणाच्या सासणाक तुज्या नांवाक मोहिमा. स्वर्ग आनी तुवें रचलेल्यो सगळ्यो वस्तू तुका मोहिमा दिवं सासणाच्या सासणाक. आदामाक तुवेंच रचलोय. ताची सांगातीन आनी आदारीन जावंक एवेकूय तुवेंनूच रचली. आनी ह्या दोगांय तावन मनशा कूड तुवें उपजयलें. तुवेंच म्हणलें, दादलो एकलो आसल्यार बरें न्हय. ताचे सारकी ताका एक सांगातीण करून दिवया. म्हणटूच कुडीचे वंदवण्याक लागून हांव म्हजे भयणीक म्हजे आदीन करिना, पूण प्रमाणीक काळजान हांव तें करतां. भलेपणान तिची आनी म्हजी दया कर आनी आमी उत्तर पिरायेर पावशे कर. आनी दोगांयनी बरोबर म्हणलें, आमेन, आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. म्हणया, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. बाप, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोड दाकांचे वाडे पुरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवतणी जेवणाक बसतली तुजी भुरगीं. बाप, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनातावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रा पंटरांक पळोवंक तुका फावो जावं. बाप, सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार. Sorvesporazo Isu, Sorvesporazo Isu, Sorvesporazo Isu, Sorvesporazo Isu. तुजी समूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटलो. Sorvesporazo Isu, Sorvesporazo Isu, Sorvesporazo Isu, Sorvesporazo Isu. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्गो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. एकदां दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ती ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर.
आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी आसा ती ही, तुजो मोग कोता तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो कोता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदानां परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणेपणान प्रतिपाल केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्या थंय पयस न्हय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणली तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयज पवित्र सभा बागेवन चार्ल्स वांगा आनी सांगाती हांचें समरण करता, तांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ते जावन आसा युगंडा आफ्रिका देशांतले. आनी रॉक शास्त्री कशे ते मेले 22 हे बावाटा पासत मेले आनी तांची पिराय 13 ते 30 वर्सां हातूंतले भितरले तरणाटे ते. आदी ते ऑन बावाटी, मागीर तांकां देवाचें उतर पावलें तेन्ना प्रोटेस्टंट हातूंत भितर सरले आनी सवका सवका ते कातोलीक धर्मांत, क्रिस्टियनिटीन हातूंत भितर सरले. आनी बावाटान इतले ओकोण जाले की देवा पासत कितेंय करूंक, वो बावाटा पासत कितेंय करूंक ते राजी जाले. तांचो राजा अधिकारी आसलो तो तांकां दुमाळो दिवंक लागलो. आनी दुमाळो दिता आसतना हे तरणाटे आपल्याचो बाबाट सोडिना जावं फुडें सरले. लोकांक जाय ते शिडकावंक बावाटा विशीं फुडें सरले. तांकां तांणी सगल्यांक जिवेशी मारले. तांतले 13 जाणांक लासून जिवेशी मारले, जाल्यार हेर दुसऱ्यांक हेर वेगळे तरेनी तांकां जिवेशी मारले. मोगाच्यानो, तांच्या जिविताचेर आमी लक्ष घातलें जाल्यार आमकां कितें भोगूंक मेवता, कितें अणभवूंक मेवता, कितें आमकां शिकयता, एक सोत आमच्या दोळां मुखार हाडटा तें जावन आसा बावाटान आमकां जिवंक. अदीक करून जेन्ना कोश्ट आडकोळ्यो त्रास आमच्या दोळ्यां मुखार येता तेन्ना आमी बावाटान जिवंक, देवाक आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवंक, सगळें जिवीत देवाक आमी समोरूंक आमकां उस्कायता. आनी हे नदरेन आयची वाचपां आमी पळयलें जाल्यार अदीक करून पयलें वाचप जें आमी आयकलां तो बेसाची खबर. जेन्ना ताका गोमता की तो लग्न जावंक सोदता तेन्ना सारा लागीं तें आदीं लग्न जाल्लें, 7 फावटी लग्न जाल्लें. इतलें आसतना पासून तो फुडें सरता ताचे लागीं लग्न जावंक. आनी लग्न जालें एके भाशेन ताच्या बापायन ताका सारा दिली, ताची धूव ताका दिली. तेन्ना पयले राती ताणें कितें केलें? पयले राती ताणीं मागणें केलें. हे भाशेन देवाक पयलो जागो आपल्याच्या जिवितान ताणें दाखयलो. एके भाशेन देवाचो कितलो मोग कोता ताणें सोबे माजार एके भाशेन दाखोळ केलें. आनी जेन्ना शुभ वर्तमान आनी पळयता जेजू लागीं 2 शास्त्री विचारता पयली आज्ञा खंयची? आनी जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बोळान तुवें देवाचो मोग करचो, सर्वेस्पराचो मोग करचो, ताका पयलो आनी वयलो जागो तुज्या जिवितान दिवचो. आनी तसोच तुवें दुसऱ्याचो एके भाशेन पेल्याचोय मोग करचो म्हूण आमकां उस्कायता. मोगाळ भाव भयणीनो,
आमच्या जिवितान घडी जायत्यो आडकुळ्यो त्रास येतल्यो आनी हे संवसारी जिवीत जियेत आसतना वी लीव अ मॅटेरियलिस्टीक लायफ आमी संवसारीचें जिवीत जिवंक सोदता संवसारी कुशालकायो आमी हातूंत भितर सरूंक सोदता आनी जेन्ना आमी संवसारी कुशालकायेन वर्ल्डी प्लेजर हातूंत भितर सरता तेन्ना देवाक आमी कुशीन दवरता सायडीन दवरता संवसारी कुशालकाये पासत आमी कितेंय करूंक तयार पूण बाबाट आमी फाटीं दवरता वो सायडीन दवरता पूण आयची वाचपां आनी बायगोंच्या स्वांगान ताचे सांगाती आमकां शिकयता की देवाक आमच्या जिवितान अदीक करून आडकुळीन आमी सांपडलेलीं आसतना पयलो आनी व्हडलो जागो दिवंक आमकां वचकायता तर असल्या मनान आमी जिवंक अदीक भावार्थान जिवंक आमकां आदार मागुया बायगेवच्या स्वांगान ताच्या सांगातीक फुडें घालून ही कृपा ह्या मिसाचे भेटेन आमकां मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावुया. भेटयता ही आमची दानां C11 पान 30 आनी 2 C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दानां त्याच बरोबर आमची जितना Anta tu sligo vordana, Bodol somia hamci mona, Ita tu kapula fora, Bodol hamci shena mora, Udol kochato dil fora, Anta vami tu jibara, Bethoy davi Dana, das borobo ramci chitna, Nanta to slikos bordana, Bodol somia hamci mona, Omon pasani rana, Arlya tu kahi badana, Svinta koi devi dana, म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. मोगाळ बापा पातो कोरचे परस मरूंक तुज्या बागेवन रोगशास्त्रान तुवें कृपा दिली. ह्या देण्या पासो तुका दिनवासून हो वाकाणणेचो येवन आमी तुका समर्पिता. तातूंत वांटो घेवंक आमी आमकां सगळीं तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतीपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. च्या संताच्या सांगाती रोगशास्त्र्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वावरून तुजी वेचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोताय आनी अशें तांचे अस्कोतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सुपुर्णायेक पोरजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरोंतोरी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं सूर आनी संवसार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करसम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक गोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूड परगटुया. जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्मची कास समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसरली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो वरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. उदीक करून ह्या दिसांनी मरून येतात तांची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आनी आख्ख्या संवसाराची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन जुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन दुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जिविताच्या आडकोळींनी आमी सांपडटा तेन्ना अदीक बाबाठान आमी वाडूंक जेजूचो आदार मागून ताणें शिकवलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाठान बोरबाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकदांतली वाटाय. कित्याक राजूरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणीच्या ससनाक. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्या शिसांक शांती दिली. तो आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदन रासभर चलयता सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले
आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सरवंडार, जाणें बापाक आपल्या जिवितान पयलो आनी वयलो जागो दिलो. आमच्या जिवितान अशेंच करूंक उस्कायता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. सोद पदवीदारा आनी काकूत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून वेज्ञानी एक वासीन सोदून काडलां. तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. बाबा, तुज्या बागेंत रोग सासण्याचें जैत समरुंबूंक जेजूच्या जैताच्या गुटान आमी वांटो घेतला. दोगडावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोळींक भियेनासतना कोऱ्या बाबाठान आनी तुज्या मोगान थीर रावूंक आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार सदां भाशेन 7:30 वरांचेर आमचे मीस आनी मिसा उपरांत थोडोसो वेळ आमी जेजूक आमचे मदें दवरून भजवण करतले. जेजूशी येवन ताचो सांगात घेवन भोव करून ह्या महामारीचेर आमी जैत व्हरूंक वेगवेग सगल्यांक भलायकी फाव जावंक आमकां एक एकल्याक जेजूचे काळजांत आसरो मागुया. शेवटाचें गायन गावुया. काळजा जेजूच्या R23 पान 187 R23 पेज 187. काळजा जेजूच्या धोक्या